हेड्स अप टू डॉक्टर काशनाथ जल्वे, आज जरी ते ना, ॲडव्होकेट बाबूसो गांवकार आणि आज आशिल्ले उटाचे मनीस बापप्रकाश वेळी सिनियर, जे आज पुणे महामंडळाचे अध्यक्ष, हांव मानता तांकां. तांणी एक पत्र हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसतना केल्लें आनी ताजेर काशनाथ जल्म्याचे आनी हाचे सायन आशिल्ली. आनी ही सायन दिता आसतना म्हाका दिसता काशनाथ जल्म्याची नाशिल्ली, पूण बाबूसो गांवकाराची आशिल्ली. बाबूशे गांवकार आनी काशनाथ जल्मीन वेगळे वेगळे हें केल्लें अशें कितें तरी एक गोश्ट आसा, तें म्हजें लक्षांत ना. पूण ह्या तिगांनी एक नोंद केल्ली आसा, ती खूब जुनी. जेन्ना तुमकां कॉन्स्टिट्यूशन रायट मेळ्ळो ताचे पयलींची, आनी ही नोंद कितें केल्ली की जे आमचे भुमिपुत्र आसा ते, ताजी जर तुमी सर्वे करता जाल्यार ते 1968 पयलींची घरां. ह्या हातूंत 30 वर्सांचे ना. 1968 म्हणजे आज जवळ जवळ 55 वर्सां जाली. आनी हें ताजें खरें आसा, कारण भुमिपुत्राचो अर्थूच मुख्यमंत्र्याक आनी सरकाराक कळना जाल्यार तातूंत आमी कितें करूं शकता. आनी त्या खातीरूच हांव सरकाराचो निशेध करता मोगोय पक्षा तर्फे. आनी खुद्द ज्यांनी कोणी हें बील मांडलां आनी ज्यांनी ह्या बिलाक हातभार लायला तांचो अपोजार. तांकां उमुलदादीच्या जमनीत इल्लिगल हट्स आसा, इल्लिगल घरां आसा, किंवा कोणाच्याय जमनीत इल्लिगल घरां आसा, तांकां जर तुमी सारकें करपाक जाय तुमी वेगळे तरेन करूं येता. वेळ पडल्यार गव्हर्मेंटान पयशे घालून त्यो विकतो घेवन तांकां फुकट दिवपाक येता, हो वेगळो विशय. पूण ह्या नांवा सकल भुमिपुत्रा अधिकारिणी नांवा सकल हें करप म्हणजे गोंयच्या भुमिपुत्रांचो हो इन्सल्ट आसा. आनी हो इन्सल्ट गोंयकार कशेंच गोंयकारपण म्हणणारे तरी कशेंच हातूंत घेवचे ना. काल काँग्रेसीचो प्रोटेस्ट जालो, तशें तुमचो ह्यान फुडें कितें प्रोटेस्ट आसतलो? पयलीं म्हणजे हांव काल काँग्रेसीचो प्रोटेस्ट केलो आनी ज्या तरेन बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी निशेध व्यक्त केलो त्या बद्दल हांव तांचो निशेध करता. कारण आजून कर्फ्यू गोंयांत आसा, 100 वयर लोक जमपा जायना हें आसा, ताका SOP आसा. आसतना हजारो कार्यकर्ते थंय येवन 100 कार्यकर्त्यांक अगेन्स्ट काँग्रेसचें कितेंय करप हें शोभे सारकें वर्तन सरकारान केल्लें ना. हें प्रामाणीकपणे हांव सांगता. सरकारान तांकां सांगपाचें 100 मिटर पयस घरा बसून तुमी रावा आनी त्या खातीर पोलीस दवरपाचें. हें वर्तन म्हणजे लोकशाही घातक हें लक्षांत दवरा. हें जें भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जें वर्तन केलां किंवा तेंच्या कमिटीन वर्तन केलां तें देशा खातीर घातक आसा, लोकशाही खातीर घातक आसा. कारण एका वटेन 144 कलम लायला, कर्फ्यू लायला, 100 लोकां पेक्षा SOP क्लियर आसा. आसतना हजारो लोक भारतीय जनता पक्षाचे येवन मुख्यमंत्र्याच्या घरामुखार निदर्शनां करता आनी मुख्यमंत्री दोळे उगडून ते पळयता. हें बरोबर न्हय अशें आमकां दिसता आनी त्या खातीरूच तो निशेध हांव व्यक्त करता. पूण त्याच बरोबर तांकां जर तें करपाक जाय आशिल्लें जाल्यार 100 मिटर पयस सादारण दोरी घालून ह्या सगळे काँग्रेस लोक जे आयिल्ले तांकां आडोवपाक जाताले तें केल्लें आसत जाल्यार ताका शोभा आसतली. ताका शोभा ना. मतदारसंघात तुमी आनंद शेटाच्या भावाक टिकेट दिवपाच्या. गोंय मतदारसंघात आमचे कडेन एज ऑन टुडे 3 जाण काम करतात. तातूंतलो एक आनंद शेट आसा, आनंद शेटाचो भाव आसा. काल दीपक तेच्या बरोबर कमिटी हो प्रश्न तुवें कमिटी विचारलेलो बरो, कारण कमिटीन हांव ना. एका गजाली 3 हातूंत तो जर सिलेक्ट केलो तांणी आनी एक सावयकर म्हणून आसा, त्या शिवाय आनी एकटो आसा जो आमचो जिल्हा उबो राविल्लो. सुदीन बाबू, तुम्ही चडशे गांजा प्लांटाचे तुम्ही सदांच उलयताले न्हू फाटीं, आनी आयज लोक म्हणटात की जो उजगांव बीन जो पूर आयला तो त्या प्लांटा लागून, नाल्यार थंय तो बंदारो आसा तेजे लागून येता. तुमी ना आयज सांगना, तो बंदारो पयलींच आशिल्लो. जो बंदारो मागीर घाला तो फुडें घाला. आमकां बंदारो नाका आशिल्लो, कारण आमी जे गांजा उदक हाडटा तें पंपींग उदक. पयलीं हेचें उदक आसा आनी जें पंपींग उदक आसा ताचे बसून आमी
कितें जाता ते पंपींग म्हणल्यार साळावलीचे जे आतां ओपा नदीत जाता म्हणजे खांडेपार नदीत जाता आनी ओपा जो प्लांट जाला तो 27 एमएलडी आणि कांजे जो घेतला तो 25 एमएलडी ताका लागून हे नाही हे जे उदक वयर सोडलें त्या खातीर जाता सर पावसूय पडला म्हणून जावना उदक वयर सोडलें हे सामकें 100%. सर मोठाचे नेते काल प्रकाश वेळेवानी एक सीएमला निवेदन सादर केले साखळीला जाऊन की भूमिपुत्र हा शब्द हटवा त्याच्याविषयी काय म्हणतात? नाही भूमिपुत्र हा शब्द हटवला तरी हे आता परत असेंब्लीला जायला पाहिजे. पण मोठाचे नेते प्रकाश वेळेवानी तो वेगळा विषय आहे तुमचा. हे जर बिल आता नाव जर बिलावर जर काढणार तर ते विधानसभेमध्ये जायला पाहिजे. ऑर्डिनन्स काढून होणार नाही. कोणतरी कोर्टात येणार उद्या परवा. I want to ask you one question. या सगळे बघा तुम्ही म्हणले सिलेक्ट कमिटी why didn't you come on record instead of staging a walkout? अवजान कित्याक तुम्ही आजे रिकॉर्डार कित्याक हाडूना? बिल मांडटा आसतना आमी बिल you walked out before bills could be नले आयकनात न्ही. जेन्ना बिल मांडली introduction stage. तेन्ना आमची मिटींग जाली न्ही भितर. Oh, fine. तेन्ना आमी भितर सगळें उलयलें तांचे कडेन ही 4 बिलां तुमी सिलेक्ट कमिटी घाला म्हणून आनी सुरवातीक आमी होच विशय घेवन गेल्या. Consideration and passing stage आता ना ना त्या वेळार नाका त्या वेळार न्हय ताच्या पयलीं आमी हो विशय इतली बिलां एट ए टायम तुमी घेवं नाका म्हणून विजय सरदेसाय उठून उलयलो. त्यानंतर आमचो दिगंबर कामत उलयलो. And what was the तुमी आयकुना तें 30क तें 30क त्यानंतर तांणी हें आयकुना. त्यानंतर आमी खरमानून दी म्हणून सांगलें तें आयकुना. आतां ते कांयच आयकना जाल्यार आमी कित्याक बसपाचें न्हय. ते कन्सिडरेशना वेळार कित्याक उलोवपाक जाय. आमी पयलींच उलयलें न्हय आमकां खबर आशिल्लें तें असलें करतलें म्हणून. आनी कन्सिडरेशना वेळार उलयलें न्हय लोकांक कळचें सुद्दां नाशिल्लें. आमी जर थंय राविल्ले न्हय डिमांड येतले आशिल्ले डिमांड कशें पास केलें न्हय. आता लोकांचा समाज असा झाला की you also had interest most of the opposition members in नो this नो bill. नो 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 अजून तरी कोणूच आसचो ना. आमचो कोणूच आसचो ना.